Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. बांबोली जांचेर हो अत्याचार जाल्लो आसा हांव ब्लेम घालतां दोन आमदार एक सांतांद्रे मतदारसंघाचो फ्रांसीस सिल्वेरा आनी दुसरो सांताक्रूज टोनी फर्नांडीस आयज हांणी हाका गरीब लोकांक आश्वासन दिल्लें की तुमकां खंय तरी जागो दिवन तुमचें पोट भरपाचें आमकां तुमकां पडयतले म्हणून पूण आयज कितें जालें डेडलायन दिलेली आनी सांगलेलें की तांणी प्लॅन तयार केल्लो आसा दोनूय आमदारांक हांव विचारता हो प्लॅन तुमी उशा पोंदा घालून निल्ल्यात ओ फ्रांसीस सिल्वेरा निल्ला उशा पोंदा घालून मिस्टर टोनी सांताक्रूज उशा पोंदा घालून निल्ला आयज हो लोक पेंजीम पुलीस स्टेशनार अरेस्ट करून हाडलेलो आसा आज आमकां दोन राती जाले बाबा आमी थंय न्हिदता येवन आज ती 2 दीस जाले ताका खून मारले एक दीस तो आमचे मेंबरूय येयना आनी आमचो MLA आयज मारलेलो सकाळी नाल्यार मोबायल चेक करा त्याला केन्ना फोन मारूंक लागले जे तो आमकां पळोवंक पासून येयना आनी आमचे सगळे कुडकीचे मेंबर जावं आमची काल सरपंच येयलेली काल सकाळी सरपंच येयलेली सांची आतां तिका आमी सांगलां आमकां तुमी सपोर्टाक या म्हणून आमची कशी हे पट बोतली तुमचे आम्ही गोंय नासलेले बायलो आम्ही रात नको दिसतोय काम करता आणि हे गाड्या हाडून मोदीन ते गाड्या देगोयता आणि आमकां थंय न्हिदली जाल्यार पुलिशेन आमी ते चोरला कोणाचे नागोयला म्हणून आमकां चोरूंक ना गाडयेन भरून हाडला करताली हे खातीर आमकां घेवन आमी कशे पोट आमचे भरपाचे कशे भुरग्यांक आमी पोसपाचे कशे आमी हे जगपाचे आमकां गोव नाशिल्ल्या बायलांक तुमी कित्याक त्रास करता रे गरीब लोकांक कित्याक त्रास करता आमचो कोण फाटी फुडें आसा म्हणून कोण आमचो फाटी फुडें आसा कोण आमकां पळयतलो पयलींची आणि आम्ही ऑर्डर मागत गाडे ऑर्डर दाखयना ते ऑर्डर हायकोर्टाची ऑर्डर दाखय ऑर्डर मागली आमकां ऑर्डर दाखया जबरदस्तीन आमकां गाडी हे करून हाडला तुमच्यानी 25,000 भाड्याक दितले ते भाड्याक दिता आमच्या बाबा तिनं काय मेळना न्हू आणि आमी आमचो एक पैसो मेळना तिका आमचे पैसे मेळना तांकां देवडाची काढली देवडा कशी बसलेली हिंगा हाडली तेणी ते भाड्याकूच हिंगा त्याच त्रास केले आम्ही तर कोश करता काम करून थंयसर विकता सरकार तुमच्या दारी होय रे आम्ही सरकाराच्या दारी पडटा मरे हांगासर सध्या आमच्या दारात वयता अरे बाबा म्हाका एक सांग सरकार आमच्या दारी आसलेलो जाल्यार हेंगेर तुमकां आतां सध्या प्रेझेंटली जेन्ना इश्यू आसलो तेन्ना सरकार कोण सरकार आसा पळय ते गव्हर्नमेंटाचे ऑफिसर त्यांच्या दारान वयतले आसले बाबा तुम्ही टेन्शन घेनाका म्हणून सांगताले आसले तांकां पुलिसाच्या दारान वयता लोक पुलिसांच्या दारी फुडलो स्टेप आमी सगळे परत डिस्कस करतले कित्याक हो जो आज तांचो जो गाड्याचो इश्यू आशिल्लो अजून कांयच रिजॉल्व जावना तेणी गव्हर्मेंट लेवलाचेर तांकां एकदां सुद्दां CMा कडेन सुद्दां व्हरूना म्हणजे CMाची सुद्दां तेणी अशी समजूत करून दिल्या की हे गाडे कोण तरी इलिगल चलयता भायले चलयता पूण हे जर तुमी मनीस पळयत हांगसरली ही ST समाजातली बांबोळी कुडका पाळे मेनली ह्या गांवांतले हे लोक थंयचे भुमिपुत्र तांकां थंय जर तुमी काम करपाक दिना तांचो वेवसाय जो इतली वर्सां चलतालो तो करपाक दिना जाल्यार फुडें एज्युटेशनूय उबारचेंच पडटलें पूण बरे भाशेन जर सरकारान आजुनूय कितें तरी पावल घेत खंयचे तरी ते प्लॅन जे तेणी ड्रॉ केल्या त्या प्रमाणे जर एलोकेशन करीत आनी भलत्यांक घुसडे नासतना नांवां जे कोण खरेंच थंय आशिल्ले तांची नांवां घालून ते एक सगळ्यांक बरोबर घेवन डिस्कशन घेवन तांणी सोल्युशन दिवपाक जाय नाजाल्यार इट वील बी एक हांगा कमोशन जातलें हे लोक कितेंय करपाक शकता ते लोक आयज सकाळी थोडे जाण एक आपले बलिदान सुद्दां दिवपाक रेडी आशिल्ले प्लॅन थिंगा काडलेलो आनी त्या प्लॅनान हांवें आनी प्रसादानूय प्लॅन पळयला तो थिंगा बरो PWDन प्लॅन काडला वीथ टॉयलेट आनी एवरीथींग वॉज व्हेरी नायस सो आनी ती प्रोसेस जाता फायला हांव आनी प्रसाद फॉलो करता आतां सडनली ही ऑर्डर येयली आनी ह्या ऑर्डरीक लागून आमचो जो प्लॅन आहा तो प्रॉब्लमान येता म्हणून देखून आमकां MLA विचारूंक जाय आसलें बाबा तो तेंचे गाडे घालता थिंगा आमच्या प्लॅनान कांय प्रॉब्लम येवचो ना तो देखून आमी आयज MLAक मेळोंक येयलेले आनी एक सांगूंक सोदता तेजे गाडे हाडले पळय सिंपल ते दीन दयालाचे 5 गाडे हाडले ते गाडे जोडीतोर डेमोलिशन टायमार सेफ केलेले आनी तांकां काडून सायडीक दवरलेले
जाल्यार आयज जे गोव्हर्मेंटान आपणाचो फंड मोडून 5 गाडे घाल्ल्या ते पब्लीक पयशे सेफ जातले आसले. सो दीस वॉज आमी म्हणना तांकां दिवंक उपकारना नासलें, दिले हायकोर्टाचे रिपोर्ट, पूण ते गाडे सेफ करूंक जाय आसले डेमोलिशन करता आसतना. कित्याक स्टेट गव्हर्मेंटान सबमिशन केलां, स्टेट गव्हर्मेंटान सबमिशन केलां थिंगा की आमी तांकां गाडे बांदून दिता म्हणून, आनी प्लस तांकां लायट दिवन. आमचेच ते आमचेच भाव ते गाडेकारूच तांकां दिता, आमी हॅपी. पूण तेणीय चिंतूंक जाय, गव्हर्मेंटानी चिंतूंक जाय, 5च फॅमिली ना थिंगा टोटल 38 गाडे आसले. आयज बाबीन आनी डॉमिनिकान आमचे कालापूरकारांची नांव दिलें, आक्षीची ते आक्षीकार दितले. सो फायनली एवरीबडी हॅज टू बी रिलोकेटेड ऑन द सेम. इट वॉज अ ब्युटिफूल प्लॅन. सर व्हेरी नायस. एक म्हणटा दिसता आता तुमची आतां हेच्या वांगडा मिटींग जावंक आसलेली कलेक्टरा वांगडा, मामलेदारा वांगडा बीन. ही हांवें सगल्याक मिटिंगे घेतल्या. हे कोण मागीर तेंच्यांनी तुमकां कॉन्फिडंटान घेवंक जाय आसलें न्हू. आतां दिता नाल्यार हायकोर्टाक तेणें सांगूंक जाय आसलें, तेंच्यांनी व्हिडिओन सांगूंक जाय आसलें, कलेक्टरान सांगूंक जाय आसलें. आतां पळय आयज समज पळय आतां जेन्ना पार्टी आहा न्हू, दीन दयालाक न्हू एज पर त्या लॉ एंड एक्ट तांकां GMCन NOC दिलेली. आयकता न्हू, तेंच्या एक्टान कितें म्हणटा ते थिंगा NOC आदल्यारूच तुवें तो गाडो दवरपाक जाता. बट सर GMCन दिला नाल्यार GMCच्या कंपाउंडा भितर कित्याक ना? भायर ते PWD रोडा आयक ही जी आतां तेंकल्या ती GMCचेच प्रॉपर्टीन दिला तिंगा रोड वायडनींग काडून. पूण दॅट इज अ हायकोर्ट डिसिजन. आय विल टेक ए नोट ऑफ दीस. सर आतां कलेक्टर आतां सगळे हायकोर्ट ऑर्डर हायकोर्ट हेजेर जाल्यार कलेक्टराची कितें उलयता? कलेक्टरान डेमॉलिश करून उडयले पळय गाडे. आमकां कितें सगळे ते आतां दीन दयाल अख्ख्या गव्हर्मेंटा म्हणजे पब्लिक लुकसाण केलां, हेणें कलेक्टरान केलां, गव्हर्मेंटान केलां. आतां हांव कलेक्टर रिस्पॉन्स हे आहा तेका करपाक. हांव कितें म्हणटा तुका, जेन्ना पळय कोणूय कोर्टान वयता कोण एकलो तो अधिकार आनी कोर्ट कितें मान्य करता त्या मान्याचेर सारक्या म्हणून तितून कलेक्टर ही टीम आहा ती फेल जाता. तें जाल्यार हांव सांगूंक सोदता तुका. म्हणजे सारक्या हायकोर्टाचे हेजेर जाल्यार हायकोर्टान डिसिजन फायनल जालें. तें तुमकां सांगूंक सोदता, दीन दयालाक तेणी हात लावपाचो न्हू. तेच इट इज अ ग्रेटेस्ट मिस्टेक. हे पयशे आतां कोणाचे आमचेच पयशे न्हू. आतां इट इज अ ग्रेटेस्ट मिस्टेक ऑफ द ऑथॉरिटी. दीन दयालाक तेणी हात लावपाक जायना. दे वूड हॅव चॅक द डॉक्युमेंट्स, दे वूड हॅव चॅक द NOC, दे वूड हॅव नॉट टच दी. तेंचे कितें आहा तें भायलें कितें घालें तें काडून जातालें, पूण तेंची ती व्हडली मिस्टेक. तेकाच लागून हायकोर्टान तेंच्या कडल्यान पयशे रिकवर करूंक जाय. आमचे पयशे मोडूंक उपकान तेणें गव्हर्मेंटाचे हें करूंक सरकाराचेच मोड. तेका लागून हें गव्हर्मेंटान नोंद घेवचो पडटलो हेचेर. घेवंकूच जाय, कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. हे जे आतां इनजस्टीस आमच्या लोकांक जालें ती जावपाक जायना. आतां जर तो हायकोर्टान तें दिलें जाय हेचेर रिव्यू पेटिशन घालपाक जाय. हांव हेची कोड्यान रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांतल्यान, आमकां कन्सल्ट करपाची गरज आसा. आमकां विचारपाची गरज आसली, विचारूंकच जाय, विचारूंकच जाय, विचारपाची गरज आसली आनी हेचेर रिव्यू पेटिशन घालपाचें. जरी तर एक गाडो दोलो 1.5 मिटर सोडलो, आमची प्रपोजल कितें आहा ती आयज गव्हर्मेंटाची तुमी आयज हायकोर्टाक दाखोवन दिवंक जाय आसलें. म्हाका खबर ना तें दाखोवन दिलां कितें दिलां पळय तें. ही प्रपोजल आहा, प्लॅन केला सगळो. आतां प्लॅन कसो रिव्यू करतलो? आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिव्यू द पेटिशन आनी रिव्यू पेटिशन एक फायल कर आनी तेचेर कितें तरी उपाय कर. हे 2 मिटर सोडपाक जायना. कित्याक थिंगा थोडो लुगार सोडून तेंचे तेंकां दी आनी उरलेलो लुगार सोड. ह्या लोकांक आमी प्लॅन केल्लो इन्क्लूड तो प्लॅन हायकोर्टाक कित्याक लावना? सी आय एम नॉट अवेअर. आमकां जेन्ना केस चलता तेन्ना आमकां कोणें विचारूंक ना. तेच आयज आमकां आयज जरी तर प्लॅन गांव सांबाळपाचो MLA न्ही, नाल्यार कितें जालें जाल्यार MLA कांय करिना. आनी जाय तशें डिसिजनां घेवपाची गव्हर्मेंट हेंच्यांनी घेवपाची, भायर बसपाचें. म्हाका दिसता हे मिसकम्युनिकेशन आहा गव्हर्मेंट आनी कोर्टा कडेन. हेणी मुद्दम दिवंक ना आमचो प्लॅन. हें करूंक नाका तेंकां हांगा दिल्ले म्हणून, लोकांक दिल्ले नाका म्हणून. ऑगस्ट आमी हो इशू फॉलो अप करता जुलय 12 तेन्ना मामलादार आहा काय इनवॉल्ड हितून तांकां टॉक्स चालू आहा. टॉक्स आहा चालू पार्टी आसलो तो एटलीस्ट गव्हर्मेंटा कडेन विचारना तेणी बाबा कितें चालू आहा आमचें. हेणी MLAन आतां कितलें काम केलां ही इज ऑल्सो फॉलोईंग इट. मागीर ते करता दोगोय MLA काम करता, दोगोय MLA घेयना कॉन्फिडन्स. सगळे आतां कितें जालें जाल्यार तांकां ब्लेम करप, मागीर MLA हें करप. कितें आहा सबमिशन जावन न्हू कोर्टान ह्या प्लॅनाचें, तर कोणाचो फॉल्ट तो फॉल्ट आतां लेट द ऑथॉरिटी फायंड हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटान सांगलें गव्हर्मेंटूच फॉल्ट हितून येयलो ना. आय वील रिक्वेस्ट ते दिता न्हू आपण हें करून कन्सर्न ऑथॉरिटी
हेजे रिव्यू पेटिशन म्हणून तेंचे गाडे तांकां दिवपाकूच जाय पूण जो लुगार ना म्हणना दी. जो लुगार तेंच्या मदें सोडला न्हू तितलो लुगार सोडिना जावपाक तांकां मातशें सायडीक तेंकोन हे सायडीच्या लुगार जितलो सुट्टा तो तांकां सगल्यांक एकोमोडेट सीएमाचो अपॉइंटमेंट मेळटा तेन्ना मेळचो पडलो आमी आमी लेटर दिला सीएमाक पळय आनी आमी लास्ट अपॉइंटमेंट विथ सीएम म्हाका कित्याक म्हाज्या नेकल्यान काम करपाक जाय न्हय आय हॅव टू टेक सिल्वर इंटू कॉन्फिडन्स एंड वी वील गोईंग yesterday Silver was continuously calling me but due to some accident in a family I was fully engaged in GMC ताका लागून हांव GMC उरलो आनी Silver वचून हांव कसोच पावना one of my relation fell down on the road and I took him to GMC where my full day half day was gone there in the evening त्या खातीर आतां आमी दोगूय जाण बसून डिसिजन घेतलें डिसिजन म्हणजे काय ना वचून आमचे पेटिशन कितें आमचे एकाय घेवन वयतले दोकानां तेंच्याय लोकांक घेवन वयतले सगळीं गांथून घेवन वयतना अशें हांव ते रिव्यू पेटिशन घाला तांकां मातशें लागीं हाडा म्हणून कितलो टायम लागतलो सर टायम म्हाज्यान सांग जायना आय कॅन नॉट टेल यू आमी सर तुका टायम कोर्टाचे तुमी जाणा कोर्टाचे जाणा तुमी टायम कितलो लागता आनी गव्हर्मेंटाचे जाणा हे ऑफिसर थोडे निरलेले आसा सर ना तांकां एका म्हयन्यान मेळ्ळी तांकां 1.5 म्हयन्यान एक फायल मूव करतलो जाय तूं सीएमान म्हटलां ओन्ली 30% ऑफ द गव्हर्मेंट सर्वंट्स आर वर्किंग टायर्सली म्हणून उरलेलें काम करून एक फायल मूव करतले जाल्यार MLA तेंच्या फुड्यान 10 फावटी वयचें पडटा मागीर ती निरलेली फायल उठोन फुडें फुडें पावता ताका लागून ही कामां डिले जाता अशें जरी तर सगळ्यांनी फाट करून काम केलें बगीच बशीक म्हणटा तें केलें जाल्यार अशें जायना हें मागीर तुम्ही सीएमा कडेन डिमांड करताले गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर एक्शन घेवचें म्हणून जे काम करना तेंचेर काय ना तशें काय ना गव्हर्मेंटाचे ते सीएमान जेन्ना स्टेटमेंट केलें ते सीएमान घेवपाक सीएमाक कडेन अपॉइंटमेंट हांव ह्याच मुद्द्यार उलयतां तेन्ना ह्या मुद्द्यार कितें आहा तेंच्यार सीएमाक यांचे कडेन यांका केन्ना व्हरतले तुमी हांव अपॉइंटमेंट घेवन तांकां वरतलो चड करून हांव फाल्यां व्हरपाचो आसलो तांकां कित्याक लागून टुडे इज स्टार्टींग डे आय डोंट नो वॉट इज द शेड्यूल ऑफ सीएम आय वील बी टेकिंग इट ती वेरी गुड ऑफ दी कित्याक वान्स ऑल काबार जावन आमी प्लॅन करून सारकें फायनल जातलें सडनली हें जालें आनी तांकां दिला हांवें अनऑफिशियली तांकां प्लॅन दिलो हाव ब्युटिफूल इट वॉज दे न्यू प्लॅन काडलेलो बेस्ट आसलो सर तुमचो ना म्हणना आतां सुद्दां तुमच्यांनी रिक्वेस्ट करूंक जाता न्हू मिटींग उलोवंक सगळें डिस्कस हांव उलयतात हायकोर्टाक सुद्दां हें करूंक जाता अल्टिमेटली कितें तुमकां जाता एकूच बेस्ट जाता पळय तुमकां गाडयो मेवल्यो म्हणजे आमकांय जिवाक बरें दिसतलें समाधान जातलें हेच म्हाजें म्हणणें आनी काय काय म्हटल्यार सर तुम्ही वचून डायरेक्ट विचारा तांकां सगळ्यांक विचारा बाबा तुम्ही आमकां घेयत ना कॉन्फिडंटान तुम्ही डायरेक्ट घेता आमच्या हेच्या एरियाच्या हें करता म्हणून